नमस्कार. पोळे प्रायम खबरो. मुंबई हल्ल्यासारखो पॅरिसाचेरूय आत्मघाती आकांतवादी हल्लो सुमार 150 जाणांक मारले. फ्रांसात पहिलेच फावट आणीबाणी. इसिसान घेतली जबाबदारी. जगभर निषेध. गोयची 67 लाख स्क्वेअर मिटरा परस मायज जमीन रक्षा मंत्रालयाकडेन. पणजेतली जमीन पासून परती घेवपाची आश्वासनां पोकीच. बीजेपीन गोंयकारांक फटयले. भाजपाचो मॅनिफेस्टो जालो मानिफाल्सो. काँग्रेसीचे महागठबंधन लोकां वांगडा. लोहिया मैदानाचेर काँग्रेसीची सहिष्णुता सोपूत. मिकीक 2 महिने आदी सोडपाच्या निर्णयाक एक्टिव्हिस्ट आयरिश दितलो हायकोर्टात आव्हान. आयजी प्रिझन म्हणटा आरोप तथ्यहीन. आणि सहकार चळवळीत सरकारान हाडिल्ले काय कायदे बाधक. येवपी अधिवेशनात दुरुस्ती करची म्हणून सहकार सप्तकाच्या कारवाईत सहकार संघाची मागणी. खबर विस्तारान. फ्रांसाची राजधानी पॅरिसात आकांतवाद्यांनी 8 सुवातांनी आत्मघाती हल्लो केलो. आकांतवादी हल्ल्यात शुक्रारा राती सुमार 150 वयर लोक सोंपले. फ्रांसाच्या आकांतवाद विरोधी फाट्यान 8 आकांतवाद्यांक सोपयले. नॅशनल स्टेडियमा भायर 3 स्फोट जाले. 1,500 सैनिक आकांतवाद्यां आड लढपा खातीर पॅरिसाच्या रस्त्यांचेर देवल्यात. इराक आनी सिरियाच्या इस्लामीक स्टेटाच्या आकांतवाद्यांकडे मोहीम सुरू केले उपरांत फ्रांसाचेर आकांतवाद्यांनी हो हल्लो केलो. इसिसान हल्ल्याची जबाबदारी घेतल्या. पोपान ह्या घडणुकेचो निषेध केला. सध्या गोंयची 67 लाख स्क्वेअर मिटरा परस मायज जमीन रक्षा मंत्रालयाकडेन आसा. बारीकशा पणजेतूच डिफेन्साची 94,000 स्क्वेअर मिटर जमीन आसा. तरी आसतना डिफेन्स एक्सपो आनी एरो शो खातीर रक्षा मंत्रालयान गोंयाकडल्यान एका वर्सा खातीर 6 लाख स्क्वेअर मिटर जमीन घेतल्या. सध्याक गोंयभर रक्षा मंत्रालयाकडेन 118 जमनी आसात. ह्यो सगळ्यो जमनी बार्देस, तिसवाडी, फोंडे, मुरगांव, काणकोण आनी केपें ह्या 6 तालुक्यांनी आसात. सगळ्यो जमनी मेळून वट्ट जातात 67 लाख 22,000 स्क्वेअर मिटर. गोंयांत डिफेन्सा कडेन सगळ्यांत चड जमीन आसा ती मुरगांव आनी मागीर तिसवाडी तालुक्यांत. एकाच मुरगांव तालुक्यांत रक्षा मंत्रालया कडेन आशिल्ल्यो 80 जमनी 31 लाख 39,000 स्क्वेअर मिटर क्षेत्रफळाच्यो. तिसवाडी तालुक्यांत 27 जमनी म्हणजे वट्ट 25 लाख 88,000 स्क्वेअर मिटर जमीन रक्षा मंत्रालया कडेन आसा. बार्देसान नेव्हीची 5 लाख 84,000 स्क्वेअर मिटराची एकूच जमीन डिफेन्सा कडेन आसा. त्या उपरांत फोंडे तालुक्यांत 4 लाख 4,000 स्क्वेअर मिटराच्यो 6 जमनी डिफेन्सा कडेन आसात. केप्यां 4,700 स्क्वेअर मिटर जमीन जाल्यार काणकोणा 950 स्क्वेअर मिटर जमीन डिफेन्सा कडेन आसा. आता पणजेची परिस्थिती पळयात. पणजेचे वट्ट क्षेत्रफळ 360 लाख स्क्वेअर मिटर. पणजेच रक्षा मंत्रालया कडेन 8 जमनी आसात. ताचे क्षेत्रफळ 94,450 स्क्वेअर मिटर. मनोहर पर्रीकार रक्षा मंत्री जाले उपरांत पणजेची डिफेन्सा कडेन आशिल्ली एक तरी जमीन परत घेतलो म्हूण बडायो मारतालो. मात फाटले 1.5 वर्स ताका थंयचे पान पसून हालोवंक जमूंक ना. आता गोंय सरकारान डिफेन्स एक्सपो आनी एरो शो खातीर आनीक 6 लाख स्क्वेअर मिटर जमीन रक्षा मंत्रालयाक दिल्या. ती खंय एका वर्सा खातीर. बरें जमले जाल्यार फुडाराक परतून करपाचे. इफ्फी भाशेन हो डिफेन्स एक्सपो कायमचो गोंयान उरलो जाल्यार ही 6 लाख स्क्वेअर मिटर जमीन रक्षा मंत्रालयाच्या हातान वतली. अशें जाल्यार रक्षा मंत्रालया कडेन आशिल्ली गोंयची वट्ट जमीन पावतली 73 लाख 22,000 स्क्वेअर मिटरांचेर. स्टुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर लौकीक शिलकार. बीजेपीन गोंयकारांक फटयले. भाजपाचो मॅनिफेस्टो वेंचणुके उपरांत मॅनिफाल्सो जालो. काँग्रेसीच्या लुईझीन फालेरोन लोहिया मैदानाचेर भाजपाची यू टर्नां वयर काडली. काँग्रेसीन शेनवारा भौशीक सभेच्या माध्यमांतल्यान शक्ती प्रदर्शन केलें. 3.5 वर्सां बीजेपी वांगडा हनीमून करपी मोगो आनी जीव्हीपी वांगडा महागठबंधन करचे परस पक्ष गोंयच्या लोकां वांगडा महागठबंधन करतलो अशी गर्जना फालेरून केली. काँग्रेसीन केल्ल्या चुकांची माफी मागली. Manifesto. It is many falso. Many falso. The BJP has betrayed the people of Goa. काँग्रेसान आमकडे ब्लंडर केले असतले. हाचेर आमी चर्चा केली, माफी मागताय. But we have never betrayed the people of Goa. BJP has betrayed the people of Goa.
पोकी आश्वासन दिवन लोकांक फोडयले. गोंया काँग्रेस आहा, बीजेपी आहा, एमजीपी आहा आणि ती बेतलबाटी गोवा विकास पार्टी. All of them are having honeymoon with the BJP. These are the B teams of the BJP. तुम्ही सांगाल जे बीजेपीचे बी टीम आहा ते कोणे गठबंधन करपाचे उली कोण इंडिपेंडेंट. आता लुईजिन फालेरा गोंयांत हाडला टू हॅव गठबंधन विथ ऑल द इंडिपेंडेंट MLAs. आमकां तरी जाय आमचो पक्ष अनेक पावट मजबूत घट अखंड जावपा जाय. वी हॅव टू वर्क एट द ग्रासरूट लेवल. लुईजिन फालेरो वॉन्ट सुपर महागठबंधन इन गोवा. हांगा फोटो लायल्यात पळयात हॉस्पिटलाची परिस्थिती पळयात. ह्या नव्या हॉस्पिटलाची परिस्थिती बांधता ताजी हॉस्पिटलाची परिस्थिती पळयात आणि पोन्ने हॉस्पिटल जाका आमी हॉस्पिसियो म्हणटात ह्या हॉस्पिसियाची परिस्थिती पळयात. 2 खाटी एक करून 3 बायलांक न्हिदयतात. पेशंट भितर सरला की पयली विचारतात तुका जमनीर न्हिदपाची तयारी आसा मरे. पळय काल एक जमनीरच घाल्ला पेशंट. जे बेडशीट्स ना आम्ही फोटो लायल्या फोटो पयल्यार कळटली ही या हॉस्पिटलाची परिस्थिती. आणि सरकार कुंभकर्णाची न्हीद न्हिदता. घेऊया एक विराम.